हॅलो गायज, गुड मॉर्निंग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी असतली. टाईम जाल्लो आसा 12 आणि आता जस्ट हांवें व्लॉग सुरू केला. तर काल आम्ही फोंड्या येयल्ली, मागीर येवन काय कंटिन्यू करूंक ना व्लॉग. डायरेक्ट आता सकाळी 12 गेला. प्रॉन्स बीन हाडल्या, सुंगटां बीन बारीक सुंगटां मातशें हेल्प करताले काम करपाक. आनी आतां म्हटलें मातशें वयर येवया पळोवपाक, सो तुमकां दाखयता. आनी हें म्हणटा तें सकयल या, सो सकयल वयता आतां. ही पळय बारीक सुंगटां हाडलेली कडी करपाक, आनी हे पयलींचे ताल्ले आनी बांगडे आसले, आनी मोठी सुंगटां हाडलेली ती सायडीक आसा पळय ती हांवें सुटी केली. ही तेंच्या घराची बॅक सायड, आनी हांगासर न्ही न्हंय व्हांवता आनी थंयसर न्हू माडयांची झाडां आसा. कितले बरें दिसता, फ्रेश एअर सारको आनी फूल ग्रीनरी पळोवपाक बीन खूब बरी दिसता. ही तेंची वयली सायड आसा घराची. हांगासर एलोवेरा गंजन बीन अशें लायला. आनी हांगा न्हू माडयांचेर चडश्या माडयांचेर न्हू अश्यो मिरयाची झाडां आसा, थोडी सुपारी बीन जाल्ल्यो आसा, थोडे केळमी बीन आसा. पण माकड खंय काय दवरिना खंय. पूण ह्या झाडां खातीर बरें थंड वारें येता आनी बरें दिसता ग्रीनरी पळोवपाक घरा भोंवतणी. काय गे ही झाडां कोल्ली गो? काम करून मिळतं. तर आता जो माझ्या मावशीचो व्हडलो चेडो आसा न्हू, तेणी सांगलें एक तळयेर व्हरता म्हणून. सो मातशें पळोवन येता आनी बाय सांगता तेका दाखय म्हणून, सो तेकाय दाखयता. तेणीन सगळें भरला बरं माझ्या गायचे येले रे. हाँ हेलो गाइस, यहाँ पर यहाँ पर सीढ़ी आई है और यहाँ पर हम नहा के आए हैं अभी तले पे आए हैं और अभी यहाँ पर हो तेचा मावशीचो माझ्या व्हडला चेडो आणि ते आसा पळय ते मावशीची नात, माझी व्हडले मावशीची नात. व्लॉगानूच घालपाक काढला, कितें म्हणटाय बी जाल्यार म्हण. हांगासर पावल्या मावशेच्या चेड्या वांगडा आनी हांगासर न्हू गायज नरस शिवा लेक अशें म्हणटा. आनी हांगासर पावून खूब बरें दिसलें जिवाक. आनी देवळाच्या भितून फोटो बीन काडपाक अलावड ना आनी हांगासर थोडे क्लिनिंगाचें काम चालू आसलें.
आणि देवळाच्या न्हू सय भोंवतणी न्हू अशी झाडां लायिल्ली तुळशीची अनंताची गुलाब तर तरेतरेचे गुलाब मागीर दसवंती म्हाका सामकी झाडां पळोवन पिशे जावपाक जावंक लागले वॉटरफॉलाची उदक अशें म्हणटा की देवारूच तांकां दिशा दिली पळय देवूळ बांदपाक वॉटरफॉलाची वॉटरफॉलाच्या नको सांगसर येयलो ही तळी मागीर बांदली तेंच्यांनी बांदली आनी येता उदक केन्नाच सोंपना खंय कितें कितें तळये उदक सोंपना खंय केन्ना बल्लेलाच आसता अशी ह्यातून देवाला बल्लेला आसता थंय पावस पडना पडो इवन मे म्हयन्यान गरमेच्या दिसांनी सुद्दां हे उदीक पिवपाचें रे ती चालू आली नरसिंहा लेक पळोवन आमी न्हू नेक्स्ट देवळान येयली हांगासर वेताळ देवळान आनी हांगासर न्हू काल रंगोली कॉम्पिटिशन आहलें आनी आयज न्हू स्केच काडपाचें कॉम्पिटिशन आहलें आनी सगल्यो स्केच इतल्यो बऱ्यो आसल्यो आनी बरे बरे आर्टिस्ट आहले आनी तेंचो टॉपीक आहलो देवूळ दाखयता तुमकां घरात येता मागीर न्हू आमी साईबाबाच्या लागीं थंय साईबाबाचें देवूळ आसलें सो मावशे गेल्या घरा कडल्यान 10 मिनटांची बट आसा 10 मिनटांनी न्हू रोखडीच अश्यो लागीं लागीं देवळां आसा सो हें साईबाबाचें देवूळ आसा ह्या देवळान आमी पांयां पडपाक गेलीं दाखयता तुमकां आता टर्न जा मागीर न्हू आमी सातेरीच्या देवळान येयली आनी थंयसर न्हू अशें ते नारायणाची पुजा आसली आनी भायर ही बायलां न्हू हार अशें करून अनंताचे विकूंक बसलेली बरें दिसतालें पळोवपाक
झाले. पायाक लायलो मामान लायलं तुका नॅशिपी हय रे तुवें लायलं ताका नेल पॉलिश होय. लॉलीपॉप खाता आणि बसली आम्ही आता मी भाऊबीजेची तयारी करता मावचे मावशेचे चेडू न्हू व्हडले मावशेचे चेडू तेंची भाऊबीज करता कित्याक तेंकां भयण ना आनी तेका भाव ना सो ती एकामेकाचे अशें करता सो दाखयता तुमकां कितें जाता तेका कितें म्हणटा शर्ट घालून पळया खबर बरो हा पडलो दोघांची सेम सारखो जातलो परफेक्ट करून हाडलाय आणि स्ट्रेचेबल तो जाता ते मरगो ए जो फोटो मार दाखव हाय कर मागीर न्ही गायज म्हाज्या चेडवाक बी मावशेन गिफ्ट दिलें कित्याक ते एक्चुली सेकंड टायम येयल्ले फर्स्ट टायम येयल्ले तेन्ना तिका गिफ्ट दिवपाक मेळूंक ना सो अशेंच गिफ्ट दिल्लें आनी तें आतां ओपन करून दाखयतलें तुमकां तेका गिफ्ट्स खूब आवडटा बरें गिफ्ट दिलां पळया मुद्दम दाखव रे मम्मा तन्मय सौम्या सौम्या पण सांग सांग इसको खिला रहे हैं सांग हेलो गाइस यहाँ पर हम बिल्ली को खिला रहे हैं जल्दी जल्दी उड़ के मारता था वो एक कितें म्हणटा कितें जाय बाय तुका कितें जाय तुझ्या कडेन जायना तें शेपडी ओरे ना श्रीनिका ब्लॉग हांगाच एंड करता तुमकां आवडलो जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करा थँक्यू फॉर वॉचिंग बाय सोका चला चला सौम्या टाटा
उठ पाय काय उठ चल तू साडी घ्या